जेजू जेवणाक वेताना ताच्या फाटल्यानच गेल्लें बरें, कित्याक ताच्या हर एका जेवणा वेळी कितें तरी नवी आनी अपुरबायेची शिकवण आसास. लुकाचे सुवार्तेंत फारिजेवांगेर जेवणाक गेल्लो जेजू शिकवणेची एक लांब शिंकळ सुरू करता. जेजू हात पाय धुयनासतना जेवणाक बसुल्लो पळयवन फारिजेव विस्मीत जाता. फारिजेवान आपल्या विस्मीत जावपांत जेजूक तुकूंक पळयलें, पूण जेजून आपणातय विस्मीत जाल्ल्या फारिजेवाचें व्यक्तित्व तीक्ष्णपणी शिनलें. जेजू भायल्यान भितरल्यान, भितरली कूस भायली कूस आनी कोपां ताटां तुमी वा तुमचे अंतस्करण ह्यो एकामेका विरोध गजाली सांगून शिकोवन दिता. म्हणजे फारिजेवांनी भितरले नितळायेक वा अंतस्करणाचे नितळायेक प्राधान्यता वा महत्व दिनासतना भायले नितळायेक वा भायले देखीक मात्र महत्व दिल्लें जेजू खंडन करता. भितरलो व्यक्तित्व, चाल वा नडतें वा अंतस्करणाचे नितळायेक जोगतें महत्व दिवंक जेजून उलो दिलो. चूक महत्व दिवपातावन सूक्त नितळायेचे दिशेन जेजू दिश्ट उबारूंक शिकयता. हांगासर जोगतेपणी मुन्यांच्या पुस्तकांतली अध्याय 20 आनी 1 वाक्य 3 हांतली प्रामाणीक आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें, सर्वेस्पराक बलिदानापरांत चड मानूं वता म्हणली उतरां, आनी तोबिताच्या ग्रंथांतली अध्याय 12 वाक्य 9 हांतली दान धर्म मनशाक मरणांतलो निवारता आनी पाप परिहार करता, जो दान दिता ताका लांब आवको लाभतलें म्हणली उतरां उगडास येतात. ही उतरां अंतस्करणाचें आयदान नितळ करचे विशीं वा पवित्र पुस्तकाचो नितळये संबंदी खरो आनी भितरलो अर्थ जेजून शिकयलो म्हणलें स्पश्ट करतात.